मुझे दोगे, मैं नहीं दूंगा सैलरी तो ये देंगे। तो जो भी कमर्शियल रिलेटेड बात है, दैट्स व्हाई आई गेट देम, बिकॉज एचआर पॉलिसी इनका रोल आउट हो। मेरे से जो था वो पॉइंट मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया, इनका 2 पॉइंट था विच वी ऑलरेडी एड्रेस। उसके बाद ये फ्लेयर अप हो गया। मेरे से जो इनका था, आई स्पोक टू देम, इनका मेन ग्रेचुटी था एंड जो पीएल और जो लीव्स का था, विच आई स्पोक एंड देन मोर और लेस इट वाज सेटल्ड। बट जब व्हेन ही केम एंड टोल्ड अबाउट हिज पॉलिसी, जो कि अगले 5 साल तक रोल आउट होगा, then suddenly there was something, some hard one, and ठीक है चलो, now he's apologized to Sanjay. So now blaming Seagreen, that is the problem. blaming it, Sanjay anyway, चलो ठीक है, he apologized, no, that is okay. It was not a blame, it was not a blame. I was also there. It was दिला बरोवन कितें आहा तें आतां वर्कर आमचे खूब जाण हांगासर ऑलमोस्ट 80% वर्कर हांगा सडा वास्को जेटी हे रेजिडंट्स हांगा सगळे, ताका लागून संघाल चोरी येयला हांगासर। तेंचे इश्यूज मेन कितें आहा ते आमचे लेटर 2021 पॉयंट्स आहा ते फाटले जाले। मेन त्यांचो मेन पॉयंट आहे की तुमच्या कडेन आतां 15 वर्सां जाली काम करता, तुम्ही आमकां डायरेक्ट अंडर कंपनी कित्याक घेयना, हो वर्करांचो क्वेश्चन आहा। सो अंडर कंपनी कित्याक घेयना तेजो रिप्लाय तेंच्यांनी अजून दिवंक ना, ती पॉलिसी ना म्हणटा। आतां तेजेर डिस्कशन फुडें जातलें, पूण वर्कर्साचो स्टँड तो आसा की आमकां अंडर कंपनी घ्या, ऑन रोल घ्या, सारकें मरे तुमच्या कडेन। सो समज घेयना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसतले फुडें? घेयना जाल्यार फुडें डिस्कस करतले कित्याक जायना, कित्याक कन्क्लुजन तुमीच सांगा म्हणून तेंचे कडेन आसतलें, ना जाल्यार हें अशें कंटिन्यू आसतलें। आयज हँडलिंग बंद केलें तुमी फूल? आयज बंद जाला, आयज सगळ्या वर्करांनी बंद केलं। फाल्यां चालू आसतलें। आता हे बंद आसतलें, आता कितें डिसिजन जातलो तेंचेर तुमकां मागीर सांगूंक शकता। इस कंपनी में करीबन 14-15 साल से काम कर रहा है और हर बार एक नया ठेकेदार बार लेके आते हैं ये लोग, और हर 5 साल में 6 साल में चला जाता है वो। और हम लोगों को एश्योरेंस देते हैं कि आपको इंसेंटिव मिलेगा, ग्रेजुएट ये मिलेगा, 10 अलाउंस मिलेगा, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। हम लोगों को काम करने का ओवर टाइम भी देते नहीं ये लोग, सिर्फ एश्योरेंस देता है और बोल के चला जाता है बस। एक बार बिजनेस साइड आया, वो बिजनेस साइड चला गया, दूसरा आया, दूसरा गया, ये रिपीट होता रहता है यहाँ पे बस। और अभी नया कॉन्ट्रैक्टर लाया है, उसका आदमी बहुत रफ एरोगेंट, बात करने का उसको वो नहीं है, इसलिए हम लोगों को शायद जम नहीं रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कितना स्टाफ है और अभी हमारा 200+ स्टाफ है अभी। आयज एक सडनली म्हाका कॉल येयलो आनी हे जे तुमी पळयता सगळे जाण ते आमचे अडानी कंपनी आसा, आनी अडानीचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, जो तेंचो पार्टनर म्हणटा ते सी ग्रीन म्हणून आसा, आनी सी ग्रीन कंपनीच्या अंडर हे सगळे जाण काम करता। हे आतांसून काम करना, गेली कितलीशी 15-20 वर्सां जाले हे काम करता, आनी इतली वर्सां ते काम करीत आसा। एवरी टायम जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो चेंज जायत रावता, आनी हे सी ग्रीनाचो कॉन्ट्रॅक्ट 5 वर्सांचो आसलेलो। सडनली 3-3.5 वर्सां जाली आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्ट मदींच काडला आनी कोण तरी दुसरी कंपनी हाडला दिसता। सो तेज्या लागून सडनली हांकां इन्फॉर्मेशन केलें। सो हेंच्यांनी म्हटलें कितें बाबा आमकां जे टर्म चेंज करतले तुमी त्या प्रमाणे आमची जी फॅसिलिटी जी कंपनी कडसून मेळटा ती सगळी आमची परत चेंज जातली। सो ते एग्री जायनाले। सो ते कितें म्हणटा कितें आमकां अडानी कंपनीन ऑन रोल घेवचे, जाल्यार परमनंट स्टाफ म्हणून घेवचो। जे अडानीचो जो हेड आसा हांगलो संदीप रॉय, तोवूय हांगा येयलेलो, तेजे कडेन हांव उलयलां। ती न्यू कंपनी कोण येयला तेजो कोण मनीस येयलेलो, तेजे कडेन आमचें उलोवप जालां। ते म्हणटा कितें आमकां ती न्यू कंपनी कडेन आमकां कांय लेना देना ना, आमकां जे लागता तो सी ग्रीन लागता आनी अडानी लागता। सो हेंचो सगळ्यांचो डिमांड आसा कितें बाबा अडानीन आमकां पे रोलाचो घेवचो, कित्याक ते म्हणटा कितें लास्ट टायमी आमकां सी ग्रीनाच्या अंडर जेन्ना घातले कॉन्ट्रॅक्टाच्या तेन्ना आमकां खुबशी एश्युरन्स दिल्लेले, आनी ती एश्युरन्स दिवन आयज पर्यंत ती आमची पूर्ण करूं ना, कंप्लीट करूं ना। सो ते कितें म्हणटा फाल्यां ताका दिले, फाल्यां हेच जातलें, फाल्यां 2 वर्सांनी ताका चेंज करतले आनी कोणाक हाडटले। आनी हांगले हेड म्हणटा कितें आमच्या हातीन कांय ना, कितें आसा तें डिसिजन अहमदाबाद ऑफिसानसून जाता म्हणटा। सो ते म्हणटा कितें आमचे कडेन कांय ना। सो लोकांनी सगळ्या वर्कर्सांनी म्हाका दिसता सद्या जे ऑपरेशन आसा अडानीचे ते स्टॉप केलेले आसा, सद्या बंद दवरलेले आसा। हांव तांकां सगळ्यांक विचारतलो बाबा फुडलो स्टेप तुमचो कितें। ते म्हणटा कितें आमचो डिमांड आसा कितें आमकां ऑन रोल घेवचो म्हणून। सो तो तेंचो डिमांड आसा, आनी अडानीकूय आमी संदीप रॉयकूय सांगलेलें आसा, जो तेंचो इन्चार्ज आसा, हेड आसा, कितें तांकां ऑन रोलचे तुजे कंपनी कडेन तुमी उलया म्हणून। आनी बाकीचे जे आसा ते सगळे एक्सेप्ट करपाक रेडी आसा ते डिमांड, बट खंय तरी दिसता कितें ते फक्त टायमींग म्हणटले, बट फाल्यां फटींगपणां करतले। आनी हांकां दिसता जी न्यू कंपनी येयला, नांव कितें तेजें मोनोमार्क म्हणून, ती तो मनीसूच जो कोण आयज येयलेलो तो व्हेरी एग्रेसीव आसलेलो खंय। फाल्यां सकाळी ते म्हणटा कितें तेजो जर जॉयंट जायनासतना फस्टूच ताका आमच्या बरोबर हो जर वेव्हार आसा तेजो, जाल्यार फुडें आनी तो आमचे कडेन कसो वेव्हार करतलो। सो ही वील बी व्हेरी एरोगंट म्हणटा ते। सो आमकां तेज्या वांगडा काम करपाचेंच ना। सो तेंचो डिमांड आसा एक तर आमकां पे रोलाचेर घ्या
नाजाल्यार आसा ती सी ग्रीन वांगडा आमची कंटिन्यू करचे सारकें मरे सो हेजेच वांगडा कंटिन्यू करचे म्हणून हे तेंच्यांचो डिमांड आसा सो फुडले डिसिजन ते आपल्या सगळ्या वर्कर्सां कडेन उलयतलो हांवें तांकां कित्याक चडान चड जे लोक हांगा आसा ते सगळे आमचे मुर्मा गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक आसा आमचे सड्या वयले जेटी वयले बायणा बोगदा सगळे एरियेचे लोक आसा तेजे लागून जेन्ना म्हाका कळ हो इशू जाला म्हणून हांव तांकां सपोर्टाक हांगा येयलेलो आसा आनी हांवें तांकां एक एश्युरन्स दिलेलो आसा हांव फुल्ली तेंच्या बरोबर आसतलो आनी तांकां सपोर्ट करतलो हो इशू तेंचो सॉर्ट आवट करून दिवपाक लागलो